आज 72nd बर्थडे मागता वरां आमच्या नरेंद्र भाई मोदींचो बर्थडे ह्या निमतान गांधी जयंती आणि शास्त्री जयंती ह्या बऱ्या दिसा आमी सेवा पकवाडा हो प्रोग्राम अख्खे गोंयभर तसोच देशभर चालूच आसा. तो आयज आमी हांगा पिलेन गांवांनी आमी करतात. आयज लास्ट दीस आनी ह्यो लास्ट दिसाक एक बरी मॅसेज आमी पावोवंक सोदता लोकांक, एक क्लिनिनस ड्रायव्ह करून की सदांच सफाई हे इम्पॉर्टंट. आमचे गांव सफाई आसलो, आमचो स्टेट सफाई आनी एक नॅशनल लेवलाचेर क्लिनिनस ड्रायव्ह ही बरी मॅसेज वचपाक लागून आयज हो आमी प्रोग्राम हांगा घडयला. आमच्या मदीं हांगा आमचे भाजपाचे गोवा राज्याचे अध्यक्ष सदानंद भाई आसा, तशेंच सगळे उरलेले आमचे मित्र सगळे हांगा एकठांय जाल्लेले आसा ही ड्रायव्ह करपाक. भारतीय जनता पार्टी सबंद गोंयभर आज गांधी जयंती आणि शास्त्री जयंतीच्या निमित्तान वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्लें आसा. तशें आमी 17 सप्टेंबर नरेंद्र मोदीजींचो वाडदिवस त्या निमित्तान आमी 17 वेगवेगळे कार्यक्रम गोंयभर आयोजन केलें. सालिगांव मतदारसंघात सुद्धा आमी अशा पद्धतीचेच कार्यक्रम केले. आजचो कार्यक्रमा बरोबर म्हजे बरोबर उपस्थित आमचे साळगांवचे आमदार केदार नायक, हांगले सगळे सरपंच पंच, आदले जेटली आतांचे पंच आणि पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते उपस्थित असतात. आज वेगवेगळे कार्यक्रम सबंद गोंयभर जातात. त्याचोच भाग म्हणून आज साळगांव मतदारसंघात गिरी हांगासर सकाळी आमदारान मेडिकल कॅम्पाचें उद्घाटन केलें आणि त्याच्यानंतर आमी ऑल गोवा दिव्यांग जे भाव आसात त्यांचो क्रिकेट टुर्नामेंटाचें उद्घाटन केलें. म्हजे बरोबर केदार नायकूय आशिल्लो. त्यांचो टुर्नामेंट आमचे गुरुप्रसाद पावसकर जे ते कमिशनर आसात तांच्यांनी ऑर्गनायज केल्लो आणि वेगळ्या पद्दतीचो एक टुर्नामेंट आज आता पिलेन ग्रामपंचायतीन पुढाकार घेऊन आज एक क्लिननेस ड्रायव्ह ही हांगा सुरू केल्ली आसा. तो एक कार्यक्रम. तशेंच गोंयभर वेगवेगळे कार्यक्रमाचें आयोजन केलें आसा. कोणे तरी मेडिकल कॅम्प केले, कोणे ब्लड डोनेशन कॅम्प केले. वेगवेगळे म्हणजे प्रत्येक कार्यक्रम जो आसा तो लोकांक फायदो जावपाक शकता. सेवा प्रकल्प आसा, अशा पद्दतीचे कार्यक्रम आमी गोंयभर करत आसात. हांव आजच्या गांधी जयंती आणि शास्त्री जयंतीच्या निमित्तान सगळ्यांक ते दोन्ही आमचे जे थोर नेते झाले त्यांना हांव आदरांजली दिता. कारण त्यांचे विचार, कारण आमी गांधी जयंती म्हटल्यानंतर स्वच्छता हे सगळ्यांत प्रथम येता आणि त्यामुळे प्रत्येक वर्सा आमी कार्यक्रम करतात. हांव आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता, कारण एक बरो इनिशिएटीव घेवन हो आज सकाळपासून ह्या ग्रामपंचायत क्षेत्रा भितर वेगवेगळ्या भागा भितर सगळे सरपंच पंच, आदले पंच, सरपंच आणि पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते क्लिननेस ड्रायव्हा भितर इन्वॉल्व आसात. हांव तांकां शुभेच्छा दिता. आणि ही मोहीम जी आसा, कारण आमकां सगळ्यांक आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जे वेळार पयले पंतप्रधान जाले 2014 तांच्यांनी सगळ्या सुरवातीक जेन्ना लाल किल्ल्याचेर भाशण केलें स्वच्छता अभियान, आणि त्यामुळे ताचो बरोचसो परिणाम सगळ्यांचेर जाल्लो आसा. आनी सगळे NGO आसतले, पॉलिटिकल पार्टी लिडर आसतले, पार्टीचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसतले, हे सगळेच जाण त्या मोहिमे भितर इन्वॉल्व जाल्ले आसात. आनी ताचो परिणाम म्हणून आज आमी आमच्या भुरग्यां भितर पळयतात. एक त्यांच्या मनार परिणाम जाल्लो आसा. आनी धाकटी भुरगीं आपल्या घरातल्या पेरंट्सांक सुद्दां कचरो रस्त्यार उडोवपाक दिना.